आता पळया गोयातल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। एसएससी परीक्षेत 85% परस चड मार्क घेतिल्ल्या फातोड्डेचे मतदारसंघातल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान करपाचे श्री दामबाबाले घोडे कल्चरल असोसिएशनान थारायला। 13 जुलयाक ही कार्यावळ जातली। या वेळार तिसरे वर्सा शैक्षणिक क्षेत्रात काम करतना ह्या भागातल्या शिक्षित भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाक लागून 85% आनी अबाव जांकां कोणाक मार्क पडल्या तांचे सगळ्यांचो फेलिसिटेशन कार्यक्रम रवींद्र भवनाच्या परिषद सभागृहात दवरिल्लो आसा। त्या भुरग्याचो सन्मान करतना ताच्या आवय बापायचोय एक सन्मान जावचो, त्या भुरग्या बरोबर तांच्याय हातीन एक पुष्पगुच्छ दिवचो, इतलोच आमचो धाकलोसो खारीचो वांटो आमी करपाक शकता, तितलो आमचो प्रयत्न आमी करतात। खेळांत बरें नांव मेळयल्ल्या आदल्या विद्यार्थ्यांचो पिळगांवच्या आयडियल हायस्कुलान भोवमान केलो। उपसभापती अनंत शेठ मुखेल सोयरो आसलो। आमच्या भितर पूर्णत्व हाडप, आमच्या वागण्यान एक परिपूर्णता हाडप हे आणि हे जेन्ना येतले तेन्ना खरें शिक्षणाचें ध्येय साध्य जालें अशें आमी म्हणूंक शकतले। समाजाकडे ज्या दृष्टीने बघायला पाहिजे, ज्या कृतज्ञतेने बघायला पाहिजे, समाजाकडे सोडा त्यांच्या फॅमिलीकडे कृतज्ञतेने बघायला पाहिजे, तिथं कुठेतरी कमी पडतं असं ज्यावेळी जाणीव होतो। आणि आपला विद्यार्थी आपल्या आईबाबाकडे सुद्धा असं वागतो, त्यावेळी कुठेतरी थोडीशी वेदना असते आणि अशा माणसाची शिडी जास्त उंच टिकत नाही मित्रांनो। ज्ञानदीप प्रतिष्ठानान लोकांक कपड्यांच्यो पिशव्यो वाटून प्लास्टिक विरोधी जागृताय घडोवन हाडली। प्लास्टिकाच्या पोतीन आमी उश्टे बिश्टे भरता, भायर उडयता, ते पयशे जाल्यार गोरवां आमी खाता आणि गोरवांनी खाल्ले काय ना, ते गोरवाच्या पोटान गेले ते प्रदूषण निर्माण जाता, पोटान तेजे श्वासोश्वास क्रिया तेजी चलना, गोरवां घुसपटून मरता। तशेंच प्राणी जे आसा बारीक बारीक ते प्राणी त्या प्लास्टिकान मरता। हाजे पयलीं खूब अशें आशिल्लें की नुस्तें व्हरपाक आमी घरांतल्यान पिशवी घेवन वताले, धुवन ती फाटल्या दाराक लायली वताली, परत दुसऱ्या दिसा जेन्ना बाजारात वता तेन्ना ती पिशवी घेवन आमी परत बाजार करताली। तीच पद्दत परत जर वापरली जाल्यार ह्या पर्यावरणाकूय हानी जावचें ना। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक आनी उदय परब। फिफा वर्ल्ड कपाची पयली सेमीफायनल येजमान ब्राझीला आड जर्मनी जातली। राती जाल्ले क्वार्टर फायनलीत ब्राझीलान कोलंबियाक 2-1 मारले, जाल्यार जर्मनीन फ्रांसाक 1 गोलान हारयले। येजमान जिखले खरे, पूण तांकां सेमीफायनलीत 2 खडेगाठ खेळगडे नासतना खेळचे पडटा। राती खेळटना फाटीचे हाड मोडिल्ल्यान नेमार हॉस्पिटलांत आसा, जाल्यार कॅप्टन थियागो सिल्वाक दुसरे हळडुवे कार्ड दाखयल्ल्यान तो फुडल्या मॅचीत सस्पेंड जाला। 48व्या पश्चिम विभागीय टेबल टेनिस सर्तीत बायलांच्या गटात श्रुती तलनीकर जैतिवंत, जाल्यार दादल्यांच्या गटात रवी जोशी वस्ताद थारलो। बायलां आनी दादल्यांच्या गटात टॉप 4 रँक मेळयल्ले खेळगडे नोव्हेंबरात जावपी अखिल भारतीय LIC टेबल टेनिस सर्तीत पश्चिम विभागा वतीन खेळटले। गोय LICचो व्यवस्थापक टी द्वारकानाथान जैतिवंतांक इनामां भेटयली। बेरेस्तार आनी शुक्रारा ही सर्त पणजे कांपालार इंडोर स्टेडियमार जाली। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।